गोय पर्यटनाक लागपी 90% सामान हेर राज्यांकडल्यान वा हेर देशांकडल्यान विकत घेता। ही परिस्थिती बदलपा खातीर गोयचे लघु, मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देग ह्यो वस्तू तयार करून मजत करपाक शकता अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केलां। गोंयांत उद्देगाची क्रांती जावपाक जाय। गोयच्या उद्देग मळाक उर्बा दिवपा खातीर तरणाट्यांक स्कील डेव्हलपमेंटाचें प्रशिक्षण दिवपाचें काम लेगीत सरकारान सुरू केलां अशें ताणें सांगलें। गोंयांत 4000 MSME जाल्यार 19,000 सर्व्हिस इंडस्ट्री आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या। Almost 90% आम्ही import करता from other states and even though from other countries. Tourism industry approximately 90% of the things in tourism industry we are importing either from the other state, otherwise from other countries. I think so. कोणी wrong असतात त्याला कोणी सांगते, including थोडा हांगा करता आम्ही, पण गोंय बी थोडासा import बी करता. हांवें जेन्ना विचार केला तेन्ना आमकां लागपी प्रत्येक जे तुमी चिकन आसतलें, मटन आसतलें, भाजी आसतली, फ्लावर्स आसतले, फ्रुट्स आसतले, 100% थिंग्स आमी इम्पोर्ट करता इधर फ्रॉम द अदर स्टेट्स. तर ताजेर वाय नॉट वी कॅन थिंक ओवर इट. म्हणजे अशें ना की आमच्या कडेन एग्रीकल्चर लँड ना, आमी हांगा ग्रो करूं शकना, आमी हांगा प्रोसेस करूं शकना. इवन दो इन द फूड इंडस्ट्री, इफ यू कॅन स्टार्ट अ प्रोसेस इन द सो मेनी थिंग्स यू कॅन प्रोसेस इट.